मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. फाटल्या वर्सा पावसात एके बायलेक आयिल्ले मरण. त्या वेळार जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या उक्त्या खंडपीठाचेर कारवायेचो दिल्लो आदेश, पूण अजून मेरेन जावंक ना कसलीच कारवाय, सांगले उपसरपंचान. सांगे पुलिसांनी दाबामळार 5.7 किलो अंबरग्रीस केली जप्त, जाचे मोल आसा 10 कोटी रुपया. ह्या संदर्भात पुलिसांनी तिगांक केला अटक. वेळसाव डबल ट्रॅकिंग वाद चल्ला पेटत. संविधान लोकांचे जपता हक्क, पूण वेळसाव डबल ट्रॅकिंग विशयावयल्यान भाजपान संविधानात विश्वास दवरिना हे परत एक फावट दिला दाखोवन काँग्रेसीन केला आरोप. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा पावसांच्या दिसांनी एक बायल व्हाळात व्हांवून गेल्ली. 2 दिसां उपरांत नाकेरी बेतूल खण खड्ड्यात तिची कूड सापडली. त्या वेळार जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या उक्त्या खंडपीठाचेर कारवाय करपाचो आदेश जारी केल्लो, पूण अजून मेरेन खंयच्याच प्राधिकरणान कसलीच कारवाय चालीक लायली ना. गोंयांतले खंडपीठ पुरपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिल्लो, तरी वाठारांत नेमांचेर आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. पावसाळो आयिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान गरजेची कारवाय जाता तितले बेगीन करची, अशी मागणी बेतूल पंचायतीचो उपसरपंच किशोर नायकान केल्या. कितलेशेच लोक आनी शाळेंतली भुरगीं ह्या वाटेंतल्यान वतात आनी जायते पर्यटक हांगा येतात. अशे तरेची खंयचीय घडणूक घडल्यार हे लोक ह्या खड्ड्यान पडपाक शकता. थळाव्यांनी खंत उक्तायत हाचेर जतनाय घेवपाची मागणी केल्या. आज आमी आसात ते नाकेरी किटल जो पाठार आसा ह्या पाठाराचेर आसात. आनीक ह्या पाठाराचेर खुबश्यो ज्यो खणी ज्यो आसात ह्यो आसात आनी ह्यो खणयो बंद आसात आनी हितूंक सद्याक उदक भरले कडेन आसा. गेल्ले वर्साक एक इन्सिडेंट जाल्लो. पावसा तेंपाक अकस्मात ह्या व्हळाचें उदक जें आसा हें वाडलें आनीक हे सायडीच्यान आपल्या घर ज्यो बायलो वताल्यो त्यो बायलेंतल्यो 2 जाण बायलो वता आसतना एक बायल खंय तरी निसरली आनी पडली आनी तेजी बॉडी 2 दिसांनी मेळ्ळी. आनीक भरपूर कलेक्टराचे ऑफिसान डिझास्टर मॅनेजमेंटान भरपूर त्रास घेतले की ह्या बायलेचो शोध घेवपाक, पूण 2 दिसांनी लास्ट ती उदकांक ह्या जे रबर फोडटात ह्या ताकांक मेळ्ळी. हांगा त्या टायमार कलेक्टरान एक ऑर्डर काडली की जितली ताकां आसात हे जे बोल्डर फोडून या चिरी काडून ह्या बेश्टी जे खोण आसात हे पुरोवचे म्हणून, पूण आज पर्यंत तेजेर कांयच जालें ना. फक्त ऑर्डर काडटात, पूण त्यो इम्प्लिमेंट कोणी करप ह्योच कोणाक खबर ना. म्हाका दिसता जे ऑर्डर कोण काडटा, कलेक्टर या आनी कोण काडटा, तेणी पयलीं तेजेर घालूंक जाय की ही ऑर्डर जी आसा ही अमको इम्प्लिमेंट करता म्हणून. ऑर्डर नुस्तें काडली आनी दवरली. हांगा पळयात आतां पावस परतो कॉमेस जाला आनीक ह्या रस्त्यान लोक ते सायडीच्यान वचपाचे आसात. इस्कॉला भुरग्यां येवपा आसात, तांकां कितें त्रास जाता म्हूण तें कळना. जर पावस चड जडलो आनी उदक जर चड येयलें जाल्यार मागीर कितें? गेल्ल्या वर्साचो इन्सिडेंट जालो तो रिपीट जावपाचो. हेजे खातीर बेगीच्या बेगीन कलेक्टरान हांगची पळोवणी करची आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो. ना जाल्यार एरे म्हाज्या मागल्या जें लास्ट टायम जालें तें परतें ओनू जातलें. हांगा कितलींशींच ताकां आसात. हांगा न्हू खूब कडेन आसात, सगळ्यांक खबर आसा खंय खंय आसा ती. म्हणूनच आमी मागतात की ह्या हेजेर कित तरी उपाय काडचो आनीक लोकांक रिलीफ जाता. तशें ह्यो ज्यो खाणी आसात ह्यो खाणी बंद करच्यो आनीक जर उपयोगी बऱ्या पडटा जाल्यार तेका कंपाऊंड हॉल तरी घालचे. हांगा कंपाऊंड हॉल सुद्दां ना, कांय ना. स्ट्रेट येयले जाल्यार ह्या ताकां पडपाचो मनीस. म्हणटरेक हांगा खंय तरी ह्या व्हळाक लोक जे क्रॉस करतात तेका आनी ह्या हेजेर जे डीग करून जे कोण दवरले कडेन तेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो म्हणून मागतात. पावस आतां एक फावट कॉमेस जाला आनी जायतो पावस झडपाचो आसा आतां. जाल्यार गेल्या वर्साक बरो एक अपघात जाल्लो थिंगा. बरो एक्सिडेंट जावन एक बायल थिंगा 2 दीस म्हणल्यार आमी सोदून ती बऱ्या टायमान ती आमकां बायल मेळ्ळ्या. जाल्यार ते टायमार आमचे कलेक्टर सगळे येयल्ले थिंगा. ते भाशेन आमी गेल्ले थिंगा, MLA म्हण येयल्लो. जाल्यार तेन्ना ते टायमार तेमी उतर केल्ले आमकां कितें जाल्यार एक सेफ्टी कंपाऊंड हॉल नाल्यार सायडीक
ब्लँकेट कितें करया म्हणून अजून म्हणल्यार ती केल्ला आनी ह्या टायमार आतां पावस जाय तो झडपा आहा आनी आतां ती इस्कॉला भुरगे हे सायडी ते सायडी वयताय जावं शेतां वयताय बायलो तेमकां सेफ्टी जाता आनी ते तळप मागीर पावसाचेर स्लीप जाता स्लीप जालें म्हणटा चलोन वयता ते पडटा मनीस पडोन खंय आख्खी खणी आहाय थिंगा त्या खणी भरपूर कितली उदक आहा तें सांगपाक जायना भरपूर उदक आहा आनी हरशे आनीक खडी आहाय थिंगा ते सोडून जाल्यार तिणी एक सेफ्टी कितें जालें अजून ह्या वर्सा कांय जालें ना आतां भुरगे बीन थिंगा जाय ते पिवपा येताय पिकनीक करताय ते वेस्ट उडयताय बॉटली उडयताय जाय ते उडयताय थिंगा तेमकां बीन कितें जाल्यार तुमी बंदोबस्त मातसो करपा जाय आमचे सांगलें म्हणल्यार आमचे बीन ते खंयच्या टायमार वयता तेमी एकटा वचपाक बीन भिरांत दिसता कितें करीत कितें करीत म्हणून सेफ्टी कांय ना न्हू गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सांगे पोलिसांनी दाबामळार 5.7 किलो अंबर ग्रीस जप्त केली. या बेकायदो व्यवहाराकडेन संबंधित आशिल्ल्या 3 जाणांक धरला. हे ओकारेचे मोल 10 कोटी रुपया आसा. ती उदकात पडटकच घट जाता. सांगे पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सांग्यार हांगा एक इन्सिडेंट घडलो. तो म्हणलें जाल्यार सांग्या वयल्या पुलीस स्टेशनात जे ज्युरिडिक्शन आसा जे सांग्या वयली इंडस्ट्रियल स्टेट आसा हांगा खंय तरी पुलिसे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांगा जी वेल मास जो आसा देवमास म्हणटा हेजी उलटी जी आसा ही घेवन येवपाची आसा म्हणून हे इन्फॉर्मेशन मेळटरे रोखडेच पुलीस जे सांगा वयले पुलीस आसात हे थंय हजर जाले सिवील ड्रेसांक आनी तेणी हे 3 जाण जे आसात हे त्या उलटी घेवन येवपाचे आसात हेंची पायटेर रावले आनी जेन्ना हे पावले तिगी मनीस त्या टायमार पुलिसेन तांकां रंगे हात धरले आनी तेंचे कडच्यान जवळ जवळ 5.5 ते 6 किलोची जी उलटी आसा ही भायली मार्केट हांकां भरपूर मार्केट आसा ह्या उलटीक जवळ जवळ 10 कोटी कॉस्ट आसा जो 10 कोट्याची ही उलटी धरले कडेन आसा ही सांग्यावयल्या पुलिसांनी आनीक ते धरतरे रोखडे तांकां थंय पंचनाम केलो आनीक पुलीस स्टेशन हाडले पूण ही उलटी सांग्यार थंय मेळपाचें एक कारण आसा कित्याक ही उलटी जी आसा ही खंय तरी एक्सपोर्ट जावपाची आसा अशी दिसता. हे जर सगळी सिच्युएशन पळयलें कित्याक जी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा थंय नुस्त्याची फॅक्टरी आसात आनी ह्या नुस्त्याची उलटी जाल्ले कारणान ही थंयच्यान एकानी एक्सपोर्ट जाता काय कितें ही एक मनशाल्या खंत पडले कडेन आसा आनी एक डावट येता म्हणून ही थंयच्यान गेली काय ही आतां हेजेर सखोल चवकशी जी आसा हो सांग्यार पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा दत्तेंद्र नायक हेजे हाती आसा आनी तो ह्या केसीचा इन्वेस्टिगेशन करता. आतां पळोवया ह्या इन्वेस्टिगेशन करून आनी कितले जाण मेळटा ते सद्या 3 जाणां अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तांकां कोर्टाक प्रोड्यूस करतले. आतां पळोवया हे 3 जाणां भितर 2 जाण आसात हे गोंयकार आसा आनी एकटो आसा हो महाराष्ट्राचो आसा. आतां पळोवया कोर्टा व्हरून कोर्ट हांकां कितले दिसांचो रिमांड दिवचो प्रोड्यूस पडटलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेसाव डबल ट्रॅकिंग वाद पेटत चल्ला. संविधान लोकांचे हक्क जपता पूण वेसाव डबल ट्रॅकिंग विशया वयल्यान भाजपा संविधानात विश्वास दवरिना हे परत एक फावट दाखोवन दिला असो आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केलो. लोकांचेर हो सरकार अन्याय करता, पुलीस संरक्षणात हे बेकायदेशीरपणान काम जाता अशें म्हणत तांणी सरकाराक उजरावन काडले. वेसाव पंचायतीन 29 जानेवारीक दक्षिण पश्चिम रेल्वेक काम बंद दवरपाची नोटीस काडिल्ली पूण तांणी थळाव्यांचे मालमत्तेत अतिक्रमण करत काम सुरू केले आनी आपल्या दारात मातयेचो भराव घालून वाट बंद केली अशी कागाळ जमीनधनी सेंड्रा हांनी पुलिशेंत दाखल केल्ली. तिने लेगीत आपले दुःख व्यक्त केले. वेसाव पंचायतीन केल्ले काम बंद करपाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान डबल ट्रॅकिंग काम चालूच दवरिल्ल्यान खर तिडक उक्तायली. On 7th of March, we have actually already been, I have called the police and the police have filed an FIR on us. So which I will say is we are been denied of our rights. I have already put several letters to the police, collector, to the MP and various other authorities that this is my right of way and that is the right of way from quite long that we are using it. So I have put many letters and filed a complaint also.
But there is, instead of filing FIR against the RVNL or the Surya Constructions, this FIR is put on us. So which I say that it is not right. And secondly, I would like to bring to the notice that illegal mud had been dumped, and we were facing a lot of problem. My dad was admitted in the hospital, and he passed away on 3rd of February. I could not even get his body to my place for the final rites. So I had to take him to my sister's place, and we did our final rites over there. So now I want to bring to the notice, like, if these things which we are, which is needed, like daily routine, what we are in and out of the house. So my right of way is denied. You can see this in this picture. This is my house. This is the gate. So this mud has been, they have been putting it from the month of January, and various letters I have put already to various authorities, but nothing has been done. Whom are we going to appeal when the state doesn't protect its own people? And then we come to know about this FIR. Thank you, Government of Goa, for giving us this. This is like an award to the Sarpanch, to my co-villager, to Alliance and to me. And we are not afraid. After the FIR, there is Uzo Petla amche gavat. But it is a storm, it is a storm that is being churned. And we, the villagers, and the rest of Goa will stand up to this nonsense which is happening in the form of development. So, war photo is of 7th March. Stop order is dated 29 January 2025. Surya goes to police station on 7th March and says कि बाबा ऑरविल दोरादो ओलेन्सियो सेंट्रा डायना स्टॉप द वर्क हेंचेर FIR जावची. आता मजा पळया, आता दी स्टॉप ऑर्डर मेन्शन्स द सर्वे नंबर 58/10. नाव 58/10 बिलोंग्स टू सेंट्रा. 7th ती थंय आसा. बिफोर दॅट ऑलरेडी द सरपंच हॅज इशूड एन ऑर्डर. ना पुलीस शूड हॅव बुक्ड अ केस ऑन RVNL बिकॉज देर इज अ स्टॅच्युटरी बॉडीची ऑर्डर विच सेज टू स्टॉप द वर्क. देर सम इल्लिगल वर्क गोईंग ऑन. सदांच सांगता की ह्या देशाचें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हें धोक्यान आसा. आनी संविधान कितें करता की ह्या देशान रावपी, ह्या राज्यान रावपी प्रत्येक मनशाचो अधिकार प्रोटेक्ट करपाक आमकां कॉन्स्टिट्यूशनान रायट्स दिल्ले आसात. टायम एन अगेन आमी सांगत आसा की हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार संविधानाक, कॉन्स्टिट्यूशनाक बिलीव करना आनी ताजो दुरुपयोग करून लोकांचेर अन्याय अत्याचार करता. हें आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. मंत्र्यान कितें सांगलें की आपूण गोंयान डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना. गोंयान सिंगल लेन इज सफिशियंट. तो सांगता की GCCI इंडस्ट्री जी आसा ताका म्हणटा तो रिक्वायरमेंट ना. हे MPTचे स्वताचे रिक्वायरमेंट ऑफ गेटींग द कोल टू गोवा. ताणें इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट 2-4 कंपनी आसा जे ब्रायब दिता आनी हें करता. सो हातून स्पश्ट जाता की ह्या मुख्यमंत्री एक तर कोणाच्या दबावाच्या अंडर काम करता, एक तर प्रधानमंत्र्याच्या दबावाच्या अंडर काम करता, ना जाल्यार हांकां तो ताज्याच मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां पळय की करप्शन आहा म्हणून, हे करप्शनाक लागून गोंयकारांचे जागे हडप करता. व्हेरी क्लियर न्ही. हें आमी सांगना. अरे तुमच्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमी तुमच्या मुखार दवरलां. हाजेर स्पश्टीकरण दिवचें सरकारान. सी स्टेटस म्हणल्यार जो रेल्वे लायन जी थंय आसा, एज आय टोल्ड यू, DSLRान ऑलरेडी डेप्युटी जनरल मॅनेजर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेडाक कितें बरयलां की तो जागो एक्वायर करूं नाशिल्लो पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान आनी तो हँडओवरूय करूं नाशिल्लो. अशें हांव उलयना, तो होच उलयता मरे. दीस रात काम इल्लिगल पद्दतीन येता आनी प्रोटेक्शन कोण दिता रे? प्रोटेक्शन ह्या प्रमोद सावंताचे पुलीस दिता. रातचे सुद्दां पळय सरपंच सांगता की इवन एट द नायट ते पुलीस प्रोटेक्शन घेवन थंय आज इल्लिगल पद्दतीन थंय लोकांचेर अन्याय करता. आज आमी 2025 आसा, बरोबर न्ही? 2024च्यान डबल इंजीन जालें मरे.
ह्या डबल ट्रॅकिंगाचे फुडलें इंजीन फाटलें इंजीन आज कोणाचें आहा? भारतीय जनता पार्टीचे. मागीर कित्याक स्क्रॅप करना? आज प्रधानमंत्री तुमचो मरे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन बसका जाली. तातूंत मुखेलपणान जळारापासून जावपी दुयेंसां आनी मॉन्सुनाची तयारेचेर भर दिलो. लोकांच्या भलायकेचो विचार करूंक जाय ती पावलां उबारपाचे उपजिल्हाधिकाऱ्यान सांगले. कलेक्टराक मिटींग आसली ती म्हळ्यार डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर आनी चड करून वेक्टर बोर्न डिजीसाचेर हेल्थाक आपयल्ले आनी हेल्थान सगळें म्हणजे खंय खंय कितें जाता तें सगळें सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार वेक्टर बोर्न डिजीजाचेर म्हणजे पयलींच तयारी, कित्याक मागीर जे गेल्या वर्सा कशें जाल्लें तशें जावपा नाका म्हणून ताणें पयलींच वेक्टर बोर्न डिजीजाचेर एक मिटींग थरयल्या आनी प्रिकॉशन कितें घेवचें हेंय तेंचें डिस्कशन जाल्लें आसा. तशेंच दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक क्वेश्चन केलें की जेन्ना न्हांवपाक गेल्ले ते भुरगे ताजें कितें जालें काय म्हणून ना तो म्हणपाक लागलो हे हो प्रश्न थंय येवना आनी हाजेर मागीर जालें मिटींग वेगळी जाली. पूण आयज जें डिस्कशन जाता तें फक्त वेक्टर बोर्न डिजीज आनी खंय खंय उदक लॉगिंग जाता, खंय उदक साठून उरता, कुळागरांत उरता काय आनी कितें उरता आनी हे डिजीज जावपा जाय, मलेरिया टायफॉयड जावपा जायना ताचेर पयलीं प्रिकॉशन मिटींग घेतलेली आहा. नॅशनल व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम. सो आमची ही मिटींग क्वार्टरली आसता. पूण आतां सिन्स मॉन्सून सिजन आसा थोडे आमी एक्शन पॉयंट्स मातशे इम्पॉर्टंट हायलायट करून डिस्कशन करतात, एस्पेशली विथ हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ रिस्पेक्टीव PHCs. सो आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान पोंडा, शिरोडा, बेक्की, धारबांदोडा, मडकय हे सगळे PHCs आसा. सो तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्स कडेन आमी डिस्कशन करतात वेदर देर इज एनी केसीस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजीस. एज ऑफ नाव कन्सिडरिंग आमचे रेग्युलर मिटिंग्स आनी एक्शन जाता, सो देर इज नो केसीस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज एज ऑफ नाव. आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतात. सो डिपार्टमेंट वायज एक्शन पॉयंट्स आसता विथ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत, PWD, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सो दॅट आमचे वॉटर लॉगिंग खंय जावपाक जाय. मेन इशू आसता वेक्टर बॉर्न डिसीज जावपाक एक आसता ते वॉटर लॉगिंग. सो वॉटर लॉगिंग आमी सगळे कडेन प्रिव्हेंट करपाक जाय. जे एबंडंट बिल्डींग आसात थंय वॉटर लॉगिंग जावपाक जायना किंवा कुळागरांत, तशें आमी एसेसमेंट करून गरज आसा थंय एक्शन घेवपाक ही मिटींग आसता. सो रिस्पेक्टीव PHC आमकां पॉयंट्स हायलायट करतात वेरेवर इंटरवेन्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पंचायत जावं किंवा म्युनिसिपालिटी, त्या प्रमाणे आमी डायरेक्शन्स दितात. हालींच गांजे न्हंयत बुडून तरणाट्यांक मरण आयिल्ले ते विशीं प्रस्न विचारतकच उपजिल्हाधिकाऱ्यान कितें सांगलें तें आयकात. गांजे बुडलेले पयलीं ताजेर कितें कितें डिस्कशन जालें? ही मीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बॉर्न डिसीज, अदर केसीस विथ रिगार्ड टू मॉन्सून ते डिजास्टर मॅनेजमेंट रिलेटेड त्याच्या अंडर घेतात. सो एनीवेज इन विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर बॉडीज ऑर्डर ऑफ कलेक्टर इज इन फोर्स रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ स्विमींग. सो ती ऑर्डर सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय विथ रिगार्ड टू वॉटर. वायलेशन्स आसा जाल्यार ते थ्रू पुलीस मागीर फर्दर प्रोसिडींग जाता. सो ते रिपोर्ट घेवन तेजे फर्दर एक्शन जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत कोयराचो विशय सध्या बरोच गाजता. वचत थंय न्हंय, झाडांनी आनी आतां महामार्गार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. कांय बेजबाबदार लोकांनी म्हापसा मड्डार कोयराच्यो राशी केल्ल्यान लोक बेजारल्यात. हे अशेंच चलत रावल्यार हो रस्तो कोयराचो अड्डो जावपाचो भंय निर्माण जाला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मतदारसंघात कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेयना. म्हापसा मतदार रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच दीस जाले हो कोयर हांगा असोच पडून आसा आनी जो पावस पडटा त्या पावसान हो जो कोयर आसा हो कुसलेलो आसा आनी रस्त्या कुशीक घाणीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हांगासरल्यान कितलेशेच लोक यो वच करता. ह्या सगळ्यांक ह्या घाणीचो वास घेवन फुडें वचचें पडटा. संबंदीत यंत्रणे कडेन इतलीच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीना हो जो कोयर आसा हो हांगासरल्यान नितळ करपाची गरज आसा.
स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयांत लोकूच तिच्यो तिस्तेवाद्यो करपाक लागल्यात. वचत थंय कोयराच्यो राशी. गोंया भायल्या पर्यटकांचेय नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पेड्ड्यार जावपाक लागल्या. स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोषणा जायरातींनीच उरल्यात. हाका संबंधित अधिकारी जितले जबाबदार तितलेच लोकूय. पूण ह्या कोयराक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. वाठारांत दुयेंसाय पातळपाचो हुस्को निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. ह्या सप्तकात हवामान सुकें जाला आनी IMDच्या हालींच्या अदमासाक लागून हो प्रकार चड प्रमाणात चालूच उरतलो अशें दिसून येता. शुक्रारा येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पुराय राज्यांत पावसाचें प्रमाण उणें जाला. येता त्या दिसांनी फक्त केन्नाय हलक्या पावसाचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान सप्तकाच्या शेवटाक नितळ ते कांय प्रमाणात ढगाळ मळब आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. कांय सुवातींनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान तापमानय चड जायत आसा. सध्या सगळ्यांत चड आनी उण्यांत उणें दोनूय तापमान सरासरी परस सुमार 1 अंश चड आसा. तें आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. शेनवारा तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आर्द्रतायेची पातळी वाडत आसा. ताका लागून तापमान सांगता ताचे परस हवामान उश्ण दिसतलें. ताका लागून दिसाच्या वेळार मळबांत कुपां दाटतलीं. तरी तांकां उश्णतायेंतल्यान व्हडलीशी सुटका मेळूंक ना. शुक्रारा खातीर येल्लो अलर्ट सध्या लागू आसा. पूण सप्तका खातीर कसलीच अतिरिक्त शिटकावणी जाहीर करूंक ना. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी ह्या सप्तकांत हवामान सुकें. सप्तकभर शिरशिरतलो पावस. येता त्या दिसांनी हवामान नितळ ते कांय प्रमाणात ढगाळ उरतलें. तापमानात वाड. शेनवारचें तापमान चडावत आनी उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.